I'm Advocate Felicia Fernandez, resident of Thivin, practicing in all courts in Goa. I have applied to the Panchayat of Chimbel for right to information regarding the inspection of the registers for the period from 1971 to 1980. The Panchayat, the PIO gave me sent me letter dated 24/5/2001 calling me to inspect the registers as per my application, and between 11 to 12 on 7/6/2021. As per his letter, I appeared before the Panchayat at 11:15 today. And when I went to inspect the registers, I did not find one register pertaining to my application. On the contrary, he gave me inspection of the registers. He kept the registers for the period 1989-1990 onwards, which I never wanted at all. He could not waste my time as an advocate to call me to inspect the registers which were not pertaining to my application, which is not relevant at all. And so I did not inspect. I have put a remark that I did not get the inspection of the application as of the registers as per my application. सो आता PI के म्हणता रजिस्टर्स ना त्यांच्याकडे ते काय ना तो सांगता आपणाचे कस्टडीन कितें आहा ते आपणें दिले. सो 1970 च्या पयलींचे त्यांच्याकडे काय ना ना तो काय उलयना. हा ओके. तो कांयच उलयना. सो इन रिटर्न रिप्लाय बी तुमकां कितें दिला तेणी ना दिवंक ना, अजून दिवंक ना, दिता सांगला. तो तुम्ही थिवीनच्या चिमला कशे येले कितें येले By bus. Ha. From TV I took a bus up to Panjim. Ha. From Panjim I took the bus coming to Chimbel. Along with my client I came to Chimbel. ओके. पंचायत. सो PI पयलींच खबर आसली की 1970 पर्यंत ना म्हणून तरी पण तुम्ही तेका आपयले तुमकां हय ताणें आपयले, अननेसेसरी आपयले, वेस्टेड माय टायम ऑल दिस टायम. ओके. इट वॉज नॉट पर्टेनिंग टू माय एप्लिकेशन एट ऑल. सो आता तुम्ही कितें फुडें कितें ना करूंक हांव सोदता अपील घालता ओके. बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी. तुम्ही कितें सांगूंक सोदता म्हाका पळयता साद्या साद्या गोश्टीक आमकां आतां तिका हायर करची पडटा, लॉयर ती आमची. आतां सादें एक आतां पंचायतींतल्यान आतां आमकां कितें घेतलें सुद्दां जाल्यार आतां आमकां दिना. आतां हेच्या पयलीं हांवें एप्लिकेशन घातलेलें ह्याच्याच खातीर 1970 पयलीं हांवें घातलेलें तिच्याच करून घेतलें 1970 टू हय. सो तुमचे सेम म्हणटा 1970 च्या ऑनवर्ड्स तुमकां रजिस्टर्स काय दिना हांवें घातलेलें म्हाका दिना म्हणून मागीर तिणें सांगलें आपूण हें करता इन्स्पेक्शन तेच्या खातीर ओके फायल ओके घातली. ओके ओके. आतां तिकाय अशेंच करता. आमकां वेल्यू ना तर नाच, पूण लॉयरांक सुद्दां हांगा वेल्यू ना. सो हांव कितें म्हणटा न्हू, जेन्ना म्हाजें एप्लिकेशन स्पेसिफीक आसलें, आय वॉन्ट द इन्स्पेक्शन ऑफ हाऊस टॅक्स रजिस्टर फ्रॉम 71 to 80. He could not call me unnecessary. He should have given me the reply. सो तुमकां कितें दिसता तुमकां ते लोकल रेजिडेंट्स हॅरेसमेंट करता It looks like that. हॅरेसमेंट ओनली ना. आतां ते Because they call for inspection of her house. Okay. They don't go for inspection. They don't give the report. ओके Unnecessary harassment. ना घराचे ओके. Unnecessary harassment for आमकां her. बेश्ट तापयता. Not allowing her to enter the house. आतां ते आमी आतां रिसिप्ट मागल्यार तुमचे रेडी आसा म्हणून सांगता. जेन्ना पंचायतीन पावता तेन्ना रेडीच ना. म्हणजे बेश्टीत इतल्या पसून आतां घर ना म्हणून आतां हांव भयणीगेर रिवणा रावता घरा खातीर, घरान प्रॉब्लम जाता म्हणून. आनी आतां रिवणासून म्हाका येवचें पडटा सकाळ उठून. मागीर कित्याक तुमी अननेसेसरी आमकां ताचो त्रास येता जाल्यार सो तुम्ही BDO नाल्यार डायरेक्टर पंचायतीक अपील करतले वन्स यू रिसीव द ओके ओके. आणि आमचे कडेन आसा. आतां आमकां कितें सांगता ते अप टू तुमचो फर्स्ट ओल्डेस्ट नंबर म्हणटा ते 494 हाऊस नंबर. त्याच्या पयलींचो ना म्हणटा तो 1989 स्टार्ट हाऊस नंबर. पूण आमचे कडेन 1988 आसा. 80 to 88, 81 to 88 आसा. मागीर हेंचे कडेन कशें मेंटेन ना तर. थँक्यू. आनी तो आमचे कडेन प्रूफय आसा.